नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतकाच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांत बरी नजर मारया हेडलायन्साचेर। IIT आयल्यार शेतां जातली काबार। सांगेच्या शेतकारांचो IITक विरोध कायम। IIT फोंड्या येता जाल्यार आमचो कसलोच विरोध ना, सांगता शेतकी मंत्री रवी नायक। फलोत्पादन महामंडळ रोखडेच जातले स्वयंपूर्ण। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास। रस्त्यांचेर आयिल्ल्यो झाडांच्यो खांदयो उडयात कातरून पेडणेच्या नागरिकांची मागणी। मावळिंगेच्या गणपती विसर्जन तळयेन बुडून तरणाट्याक आयले मरण। दिवचल पुलीस करतात घडणुकेचो तपास। आणि म्हापशेच्या सातेरी मंडळान जिखली राज्य पावण्यावयली घुमट आरती सर्त। फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जाली निमणी फेरी। आणि आता खबरो विस्तारात। सांगेच्या कोट्टाली आणि नावशे वाठारांतल्या शेतकारांनी दांडो सांगे हांगा सेगीत दुसऱ्या दिसा धरणे आंदोलन करून IIT प्रकल्पाक विरोध केलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत फकत IITचोच विचार करून शेतकारांची बाजू आयकून घेयना। पिकावळी खाला आशिल्ली जमीन ताब्यात घेवन वेंचीक विद्यार्थ्यांक खातीर हो प्रकल्प हाडप साप्प चुकीचे आशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगपाक लागल्यात। सांगे तालुक्यांतल्या लोकांचो कसलोच फायदो ना तांकां अशें शेतकार म्हणटात। आम्ही हांगा सगळी जमल्या ती कित्याक आमगे शेत वयता सगळे ती IIT काय कोण ते हाडून आमगे सगळी निसर्ग पेड्डेर जाता। तो आमकां पेड्डेर जाल्लो नाका। आनीक आमगे भुरगीं बाळां तो शेतां भातां भोंवतकडेन कडेन अरेस्ट करून व्हरोन पुलिशेन दवरता। कितें तेका निवडून आमी हाडलेलो जनतेच्या हिता लागून। तोच जनतेची पाड करता जाल्यार आतां आमकां तो कित्याक जायो? हें तेणी आतां आमकां तो समजता कितें आमकां कोणी शिकोवन बिकोवन हांगा हाडल्या म्हणून, पण आमकां शिकोवन कोणी हाडूना। आमी आमची शेतां लागून आनी आमची हेका लागून आमी झगडटा। कितें तेणी सीएमाची कान भरपाक गरज ना। सीएमान येवन हांगा येवन पळोवचें आमचे कडेन पेपर ना काय आसा ते आमगे जमीन शेत जमीन आसा काय ना ती पळोवची आनी तेणी आमगे निसर्ग पेड्डेर करचो न्हू। IIT प्रकल्प फार्मागुडी येता जाल्यार आमचो कसलोच विरोध ना अशें शेतकी मंत्री रवी नायकाचें म्हणणें आसा। फार्मागुडी ह्या प्रकल्पाक जागो उपलब्ध आसा अशें सुदीन ढवळीकर म्हणटा जाल्यार ते खरेंच आसतलें अशें ताचें म्हणणें आसा। फॉर्मालिटी तो आसा तो म्हणटा आसा मिनिस्टर सांगता तेणें केलो न्हू, पण ते आसता तेजी कॉन्स्टिट्युन्सी ती मग ते आसूं शकता जागो आसूं आमकां कितें आसा वय कशी इन्स्टिट्यूशन येता न्हू आमी फोंड्यान तालुक्यात वेलकम करता तेंका ना आतां फॉर्मागुडीचें हांव उलयता न्हू आमी तो सुदीनाक खबर आसतलो ते कोण अपोज केले कितें आसा तो सेटल तो गोंय राज्य मुक्त जावन सावन आमी गरजेच्या वस्तूं खातीर शेजारच्या राज्यांचेर अवलंबून आसात। केंद्राच्या आत्मनिर्भर भारत ह्या धोरणा खाला गोंय हे स्वयंपूर्ण राज्य करपाचो उपक्रम आमी राबयला। ह्या उपक्रमा अंतर्गत गोंयचे फलोत्पादन महामंडळ रोखडेच स्वयंपूर्ण जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। फलोत्पादन महामंडळ हेर राज्यांतल्यान फळां आनी भाजी हाडपाक बंद करून गोंयच्या शेतकऱ्यांकडल्यान खरेदी करतलो अशी माहिती ह्या वेळार प्रमोद सावंतान दिली। इतक्या मोठ्या प्रोडक्शन जर हांगा जाता आसत आणि इतके सगळे जर तुम्ही करपाक शकता आसत जाल्यार तुम्ही डिपेंडंट दुसऱ्या राज्यांचेर कित्याक आसा? आमी पळयता आमी फक्त कितें करता खबर आसा? आमकां जाय तितके प्रोडक्शन आमी करिना, आमी फक्त दाखोवपा पुरतें प्रोडक्शन करता हें म्हणपाक काय हरकत ना। आनी आमकां संवय जाल्ली आसा की प्रोटिनियस सोडून आमकां आतां भायलें कितें मेळटा हें खावपाची संवय जाल्ली आसा। म्हणजे दुदी भोपळ्याक पळोवन तर ते सरप्रायज जाले की इतके मोठे प्रोडक्शन हांगा जाता आसत म्हणजे आमी ती भाजी सोडून ज्यो आमकां भायरच्यान ज्यो भाजयो येता त्या भाज्यांचेर आमी म्हणजे टोमाट आसतले बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे बेळगांवांतल्या मार्केटांतल्यान हाडटा ताजेर आमी डिपेंडंट जाल्ले आसा। पारंपारीक रित्या दोडगी आसतली भेणे आसतले हे खावचे सोडून आमकां थंयसून येवपी जी चिटकी मिटकी बरी लागपाक लागलेली आसा आनी दिस इज अ फॅक्ट। आनी म्हणून तर पारंपारीकचे प्रोडक्शन जर आमी वाडयलें
जाल्यार म्हाका दिसता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमचे बरे रेट दिवपाक तयार आसा. आनीक थोड्या दिसांनी तर आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन भायरसून हाडटा ती भाजी बंद करपाची आसा आनी गोंयच्याच शेतकऱ्यां कडल्यान सगळी भाजी घेवपाची आसा. ते खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण जावपाचें आसा. म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की गोंय जर स्वयंपूर्ण करतले आसत जाल्यार तेची सुरवात ह्या आझादी का अमृत महोत्सवात आमकां करपाची आसा. पेडणेच्या आयटी कडल्यान शेतकी विभागा मेरेनच्या रस्त्याच्या कुशीक व्हडा प्रमाणात रान वाडला. व्हडा प्रमाणात झाडां झुडपां वाडल्यात. रस्त्या कुशीक संरक्षण म्हणत रस्त्या वयले दिवे आनी रस्तो बारीक आशिल्ल्यान अपघात घडपाक शकता. ताका लागून सरकारान आनी संबंधीत खात्यान हाचेर लक्ष घालचें आनी रस्त्या कुशीक वाडिल्ली झाडां झुडपां कापची, संरक्षण वणत घालची, तशेंच रस्त्याचें रुंदीकरण करचें अशी मागणी पाडसेचो आदलो सरपंच गुरुदास पांडेन केल्या. पारशा हो आमचो डायरेक्ट पेडणे जी लोक सगळे वयतात पारशासून पेडणे, मोरजेसून पेडणे, मांद्रेसून पेडणे हे सगळे जे आसात ते राजधानी पेडणे मेरेन पावता. आनी तेतूनसून हो जो रस्तो आसा ITA कडसून सुरू जाल्लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेरेन सोंपता. तो जो रस्तो आहा तो सामको धोकादायक आसा. तेतून झाडां जी आसा ती सगळी रस्त्यार येयल्ली आसा. लायन फुटलो जो येता तो दुसरे गाडयेक दिसना, दुसरे गाडयेक येता आनी असो धोकादायक जाल्लो आहा. हे वळण ताका तुमी पळयत आसतले हे देवूळ आनी तेच्या ऑपोजीट सामको रस्तो जो आसा तो सारको आशीर रस्तो आसा. जेणे एक रस्तो जर येयलो जाल्यार दुसरे गाडयेक जागो मेळना. हो जो रस्तो आसा ITA कडसून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेरेन जो रस्तो हा त्या रस्त्याक जी झाडां झुडपां येयलेली आसा जेणे करून गाडये जे वयतात ते सगळे एक क्वेश्चन मार्कान पडटात की फुडें कितें येतलें, खंयची गाडी येतली, काय येतली, अशें एक्सिडेंटल हें आसा. ह्या रस्त्याक झाडां झुडपां जाल्लेलीच आसा. सायडीची बॉर्डर जी आसा ती ताका लिपलेली आसा. ती बॉर्डर ताका दिसना रस्त्याची. रस्त्याची बॉर्डर ना ती ना. सायडीक आमकां ती प्रोटेक्शन वॉल हे प्रोटेक्शन गेट जी आसा ती ताका ते हेका ना, रस्त्याक ना. पण मागता हांव ह्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी PWD खात्या कडेन किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की तेंच्यांनी ह्या जाग्यार रस्त्या कडेन सगळे ट्रिमींग करचीत झाडां. त्या भायर जी प्रोटेक्शन गेट आसता ती ताका घालून लोकांक प्रोटेक्ट करून. मावळिंग्या गणपती विसर्जन तळयेंत बुडिल्ल्यान एका मोन्या तरणाट्याक मरण आयलें. सत्यवान गांवकार अशें ह्या बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा. ही घडणूक मंगळारा राती घडली. नाताना बुडून मेलो काय ताणें उडी मारली ह्या विशीं कांयच म्हायती मेळूंक ना. मात सत्यवान हाच्या मरणाक लागून गांवांत दुख्ख पातळ्ळां. दिवचल पुलीस ह्या घडणुकेची चवकशी करतात. कलेच्या मळार फकत नांव वळख न्हय तर मुखार सरपा खातीर नवी ताकद उर्बा मेळटा अशें उलोवप कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन केला. मंगळारा फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात अखिल गोंय घुमट आरती मंडळाची निमणी फेरी जाली तेन्ना तो उलयतालो. अखिल गोंय घुमट आरती सर्तीत दादल्यांच्या पंगडात पयलें इनाम म्हापशेच्या श्री सातेरी घुमट आरती पंगडाक फावो जालें. बायलांच्या सर्तीत पयलें इनाम सरस्वती आरती मंडळ केळबाय कुर्टी हांकां फावो जालें. जाल्यार भुरग्यांचे घुमट आरती सर्तीत पयलें इनाम फोंडे कुर्टीच्या श्री केळबाय सातेरी बाल आरती मंडळाक फावो जालें.
ही ट्रॉफी फावो जाता तिसऱ्या अखिल गोवा महिला घुमट आरती स्पर्धेचे जैतिवंत आरती मंडळ श्री सरस्वती आरती मंडळ केळबाय कुट्टी. तिसरे इनाम श्री कटमगाव दादा आरती मंडळ नागेशी बांदोडे. तसेच ही ट्रॉफी पहिले इनाम पहिल्या अखिल गोवा बाल घुमट आरती स्पर्धेचे श्री केळबाय सातेरी बाल आरती मंडळ कुट्टी पोंडा गोवा. तेचे मळाचेर फक्त नाव वळख आणि तुका मुखार वचपा खातीर तुमच्या पंखांक आज भरारी भरता ते उडपा खातीर तुमकां एक ताकद मेळटा आणि हेच आमचें ध्येय जावन आसा हेच आमचें स्वप्न जावन आसा की ह्या मातयेंतलो प्रत्येक कलाकार तो घडचो पूण त्या पुर्वजांक आमी विसरपाक जायना. नतमस्तक त्या पुर्वजांच्या मुखार हांव कारण एक घुमटाक एक आकार दिलो आणि संकल्पना त्या एका पुर्वजान त्या एका कुंभारान आपल्या हातांच्या आकाराने घुमटाक एक नवो आकार दिलो आणि घुमट गाज केन्ना घडये त्या पुर्वजांक सुद्धा एखादे खबर नासतले की अशा तरेन ह्या घुमटाचो वापर म्हाका दिसता जगातले एकमेव वाद्य तेका घुमट म्हणून आमचे हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट म्हणून गोंय सरकारान आज डिक्लेअर केल्ले आसात आणि ते हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट आज तुमच्या माणकुल्याच्या संस्काराचे आज बीज जावन ठरता हेचे खातीर आनी सुखाची आणि आनंदाची गोष्ट ना. जुवारी एग्रो कंपनीची मालकी पुरायपणान कंपनी कडेन आशिल्ल्यान सरकाराक हातूंत कसलोच हस्तक्षेप करपाक येना अशें विधान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाणें केलां. जमनीच्या मालकी हक्का विशीं वेगवेगळ्या कोर्टाच्या आदेशाचे कॉपीज तांचे कडेन आसात देखून सरकार हाचे विशीं आतां कांयच करपाक शकना. ह्या विशीं आपूण फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात कायदे तज्ञांनी दिल्लो अहवाल मांडटलो अशें बाबूश मोन्सेरात सांगता. आतां लिगल ओपिनियन ऑलमोस्ट कंप्लीट जालो. तर लिगल ओपिनियन अशें दाखयल्लें आमकां की they have got orders earlier from courts and from different courts, not now from other old governments. In fact, they have got basically they had looks like they had a support from the previous governments. So nothing, we will not be able to do anything about it. We will place the report or whatever we have got an opinion from the as I said, from senior advocate we have taken an opinion who is well adversed with the communal law, and we will place it on the floor of the house. So anyone basically who has got any doubts, so tomorrow it should not be there should not be this thing saying that we have done something. So anyone who has got a doubt can challenge that opinion. See, now what is the point? Tenka ownership right dila meळाली. Aha, through different court verdicts. Okay. Order he had to court. So government will not be able to interfere in their decision. Okay. So we will not, our interference Ashtanani government as far as the Zuari is. Okay. That report we will be placing on the floor of the house. If any private party or any MLA feels has got any doubt, they can challenge the report. काल मध्यानराती गुन्यांव शाखेन कलंगुटे एका फ्लॅटात सुरू आशिल्ल्या ऑनलायन गेमिंगाचेर धाड घालून 5 जाणांक अटक करून तांचे कडल्यान इलेक्ट्रॉनिक साहित्य आणि रोख रक्कम जप्त केल्या. गोंय पुलिसाच्या गुन्यांव फाट्यान पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या फुडारपणा खाला कलंगूट वाठारांत ही धाड घातली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कलंगूटच्या एन बीच अपार्टमेंटान कुलूप लायिल्ल्या एका बंद कुडीत ऑनलायन जुगाराचो अड्डा सुरू आशिल्लो. ह्या प्रकरणात अमन अगरवाल, राकेश कुमार, सागर भगवानी, विशाल कुमार आणि करण पखानी ह्या 5 आरोप्यांक पुलिशेन अटक केल्या. हे सगळे आरोपी मूळ छत्तीसगडाचे आशिल्ल्याची खबर कळटा. आता गोयच्या उद्देग क्षेत्रातली एक महत्वाची खबर म्हटल्यार भारतातल्या मुखेल कंपोजिट तंत्रज्ञान पुरवठो करपी एक आशिल्ले गोंयांतले किनेको लिमिटेड कंपनीत वंदे भारत सेमी हाय स्पीड ट्रेनी खातीर मॉड्युलर इंटिरियर्साची पुरवण आणि स्थापन करपा खातीर चेन्नयच्या इंटिग्रल कोच फॅक्टरी कडल्यान 113 कोटी रुपयांची ऑर्डर मेळ्ळ्या अशी माहिती किनेकोन दिल्या. वंदे भारत ट्रेन ही भारतातली पहिली सेमी हाय स्पीड ट्रेन आसा. ती भारत सरकाराच्या मेक इन इंडिया उपक्रमा अंतर्गत इंटिग्रल कोच फॅक्टरी पेरांबूर चेन्नयचे भारतीय रेल्वेची सगळ्यात पोरणी आणि सगळ्यात मोठी ट्रेन मॅन्युफॅक्चरिंग फाट्या वरवीं डिझायन आणि तयार केल्ली ट्रेन आसा. ही ट्रेन उत्कृष्ट ऊर्जा कार्यक्षमता आणि प्रीमियम प्रवाशांक आराम आणि प्रवासाची सेवा दिता.
फोंड्या पोस्ट ऑफिसांतल्यान 7 कर्मचाऱ्यांक कामावयल्यान कित्याक काडून उडयले अशी जाप रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पोस्ट ऑफिसाच्या गोंय सुप्रिटेंडंटाक विचारल्या. हाका सगळ्याक जापसालदार भाजपा सरकार आसा असो आरोप लेगीत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान ह्या वेळार केल्लो आसा. सो आयज आमी आमचे जे 7 जाण पोस्टमॅन आसा तांकां काडले म्हणून डिपार्टमेंटान येयल्ले. पोस्ट इंडिया पोस्टाचो मेन जो सुप्रिटेंडंट आसा गोंयाक लागून लागता ताका मेळपाक येयल्ले आनी खुबशे आमचे वर्बल डिस्कशन जाले. आमी जे मेमोरेंडम दिले तेजेर डिस्कशन जाले. जावं जनरल डिस्कशन खुबशी जाली आनी तितून आमकां कळोन येयलें तो सांगूंक लागलो की आपणा कडेन कांय पावर ना आनी सगळी पावर मिनिस्ट्री कडेन आसा. सो आमी जेन्ना श्रीपाद नायका कडेन वयतले तेन्ना आमी सांगतले की हो पावर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आसा, तूं कनेक्ट जा आनी तूं विचार की हांकां कित्याक लागून काडून उडयले ते. काय तुमकां आमचे गोंयकार नाकात, तुमकां सगळे भायल्यान हाडून भरपाक जाय हेंय तूं सांग की बाबा बीजेपी सरकाराक गोंयकार नाकात, गोंयकारांचो सत्नाश जाल्यार चलता, मात आमकां जाय भायले, आमकां जाय वोट बँक केल्ली हेंय सांगा तुमी. सो आमी हे क्वेश्चन करपाक श्रीपाद नायका कडेन वयतले, दुसरे एमपी कडेनूय वयतले. सद्याक दुसरो एमपीय आसा तेजे कडेन वयतलो, ताचो आवाज ना जाग ना माग ना, पण तेजे कडेनूय वयतले. कित्याक हे दोनूय एमपींक कळपाक जाय कित्याक हो आवाज थंयूय पावपाक जाय. आमी जेन्ना विधानसभेन पावयतले मात थंय वयले हितूनय पावपाक जाय, पार्लिमेंटान पावपाक जाय. आनी ताका लागून आमचो आवाज घट रावतलो. आमचे हे 7 जाण न्हू 40 जाण आसा. म्हाका न्यूज येयले त्या प्रमाणे सगळ्यांक काडून उडोवपाचें आसा आनी सगळ्यांक भायर मारपाचें आसा कित्याक ते गोंयकार म्हणून. आनी ही आयज दुर्दशा गोंयची जाल्ली आसा. आयज गोंयकार म्हणून गोंयकारांक काडून उडयता. कोरोनाच्या चाचणी प्रमाण देंवत आशिल्ल्या सक्रिय दुयेंतींची संख्या आता उणी जायत आसा. सध्या फकत 437 सक्रिय दुयेंती आसात. मंगळार आणि बुधवार मेळोन ह्या 24 वरांत फकत 979 जाणांनी कोरोना चाचणी केली. हातूंत 69 सक्रिय दुयेंती सापडले. कोरोनाच्यो चाचण्यो उण्यो जायत आशिल्ल्यान सक्रिय दुयेंतींची संख्याय उणी जायत आसा. कोरोना बरो जावपाचो दर आता 98.29% गेला, जाल्यार मरण आयिल्ल्यांची संख्या 3965 वयर गेला. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कोयर व्यवस्थापन प्लांट सावर्डे वाठारांत बांदिल्लो, पूण फाटल्या 10 म्हयन्यांसावन हो प्लांट बंद आसा. सुमार 1,05,00,000 वापरून हो मशिनां पंचायतीक उपलब्ध करून दिल्ली, पूण ती दवरपाक सारकी सुवात नाशिल्ल्यान तशीच पडून आसा. कोयरा खातीर लोक टॅक्स भरतात, पूण तांच्या पयशांचो इबाड जाता. फकत वेंचणुके पुरती स्वच्छ भारत मिशन पुराय करपा खातीर हो प्लांट तयार केल्लो असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी गौतम भंडारीन केला. पंचायतीन हाचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केला. तशेंच कोयर व्यवस्थापन प्लांट सुरू करचो अशी मागणी आता तेणी केल्लेली आसा. वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो आसा तो 2021 तेणी स्टार्ट केल्लो. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो येवन हेजी इनॉग्रेशन जाल्लें बिफोर इलेक्शन. आनी आयज पर्यंत तो प्लांट तसो आहा, तेजें ऑपरेशन कांय ना. तेजी कचरा कितें तो गोळा करता तोय ते थंय काडून उडयतात, तेजी कांय मुवमेंट ना. आनी हें म्हाका दिसता पब्लिकांचे सामकें टॅक्स पेयरांचे वेस्ट हो पयसो. आनी हे फक्त इलेक्शना पुरती हें स्वच्छ भारत अभियान हें मिशन तेणी सक्सेस करपा लागून हो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाची एक तेणी लोकांक पिक्चर दाखयलें. आनीक तेंचे आतां आयको येता ते भशेन म्हणलें आहा की जागो थंय तांकां थंय पावना. हांव तांकां पंचायत सगळे मेंबरांक विचारपाक सोदतां, जागो जो पावना आतांचे आनी जे पयलींचे, तुमकां समज तो जागो जर पावना जाल्यार तुमी पयलीं जागो आयडेंटिफाय करून तो प्लांट थंय वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट थंय बसून जातलो. तुमी पयलीं कितें आबूतपण केली की तुमी इलेक्शना पुरती ते लोकांक एक बरें पिक्चर दाखोवपा लागून, एक वोटरांक डायवर्ट करपा लागून ते केलें अशी एक लोकांक संशय येता तेजे बद्दल. प्रत्येक मेंबरूय बी तशें म्हणटा की ते हे बडीचे घालतात ते बडीचे घालतात, पूण ते प्लांटाचें भवितव्य कितें मुखार. आनीक खुबशी प्रॉब्लेमूय क्रिएट जाता त्या प्लांटा लागून, कित्याक पब्लिकाचो पयसो तो. तुमी थंय एक पंचायती फाटल्यान तें जे पळय एक गुदांव करून दवरला ते वेस्ट मॅनेजमेंटाचो, तो गुदांव खंय तरी तो तुमी तेजे गुदांव करनासतना तेजें ऑपरेशन चालू दवरचें, ही आमगे पब्लिका तर्फे मागणी आहा. वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटा बद्दल जें आतां पळय आमी डिस्कस केलां तें आमी डिस्कस करपाचें आसा. तें आमी ऑलरेडी आमचे मिटींग ऑफ द बोर्डाक डिस्कस करून दवरलां. म्हणल्यार तेजे बद्दल कितें सोल्युशन आसा तेजे बद्दल आमी करपाचें आसा. आमची बॉडी सद्या न्यू जाल्ली आसा आनी हो प्लांट जो आहा तो पयलींचो. ते प्लांटाचें जें आमी आतां जें सॉल्व तितूंतल्यान कितें जाता तें आमी करतलीं.
आमी सद्या हांवें सांगलें सद्या आमची बॉडी नीव आसा ते पयलींची म्हाका तशें कांय हातून आयडिया कांय ना पूण तेजेर आमी सॉल्व करपाचें आमी आतां सद्या प्रयत्न करतले पेन म्हणल्यार सद्या आमी एक दीस असो दवरलो आसा तितूंतले आमी ते कलेक्ट करून हाडून दवरतात अजून ते व्हरपाचें म्हळ्यार आमी प्लांटाक विजीट करून एक दीस अशें विजीट करून येयल्ली आसा म्हळ्यार आमी लेटर दिवन दवरला कांपाला वयलो स्विमींग पूल हो फकत खेलो इंडियाच्या भुरग्यां खातीर दवरला अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली दिसांतलो कांय वेळ हो स्विमींग पूल ह्या खेलो इंडियाच्या भुरग्यां खातीर राखीव आसा मात उपरांत लोक तो वापरपाक शकता अशें मंत्री सांगता कांपालचो स्विमींग पूल जो आसा तो एक्सक्लुझिवली फॉर द खेलो इंडिया जो सेंटर जे आमी ओपन केल्लें आसा आनी आमी टायम अलोकेट केल्लो आसा खेलो इंडिया सेंटरांतल्या भुरग्यांक आमी थोडोसो मॉर्निंग फ्रॉम 6 AM to 8:30 आनी मागीर तांच्या स्कुलान नंतर बाकीच्या सगळ्या भुरग्यांक आमी तो किंवा जनरल पब्लीक जे आसा तांकां आमी अलोकेट केल्लो आसा आनी इवनिंग सेशन जे आसा आफ्टर 6:45 जाल्या नंतर जनरल पब्लीक स्विमींग पूल वापरपाक शकता विशय खूब आसात प्रत्येकाचे जो डिमांड आसा तो एक बरोबर आमी पुरोवपाक शकना पूण ताजेर आमी वर्कआवट करतात आनी वर्कआवट जाल्या नंतर काही गोष्टी सगळ्याक म्हाका काल एका पेरंटान फोन केल्लो आशिल्लो की हो विशय आसा डेफिनेटली कसो आमी जावपाक शकता त्या प्रमाणे वर्कआवट करून सगळ्यांक टायम कसो एलोकेट जातलो तो आसा स्विमींग पूल फक्त कांपालाचेरूच ना पेडे आसा आमचो फोंडा आसा आमचो वास्कोचो नवो आमी सुरू केल्लो आसा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात आनी ही सी खेलो इंडिया सेंटराची भुरगीं जी आसा पळय दे आर नॉट आवटसायडर दे आर बेजिकली फ्रॉम द गोवा इटसेल्फ आनी ह्या एंगलाच्यान तुमी तें लक्षांत घेवपाची गरज सरकारी ऑफिसां तशेंच बँक आनी हेर कार्यालयांनी कोंकणी सक्तीची करपाक जाय रेव्होल्युशनरी गोवन्सान मागणी केला ह्या विशीं RBIक निवेदन दितले अशें तांचें म्हणणें आसा हेर बाकीच्या राज्यांनी थळाव्या भाशेक प्राधान्य दितात तांचें कामकाजूय तांच्या भाशेन जाता पूण गोंयांत मात तशें ना राष्ट्रीय बँको आनी सरकारी ऑफिसांनी इंग्लीश आनी हिंदी चड वापरतात देखून गोंयच्या सर्वसामान्य जनतेक ताचो त्रास जाता ह्यान फुडें राष्ट्रीय बँकांनी कोंकणीचो वापर करचो अशें तांचें म्हणणें आसा आतां आमी एक लेटर केला आमी एक मेमोरेंडम दिता RBI जे फाल्यां आमी इनवर्ट करतले हे मेमोरेंडमान आमी तांकां थोडे सुचोवणे केल्ले आसा भितर पयलीं म्हटल्यार जे रिक्रुटमेंट जातले ह्या फुडें जे रिक्रुटमेंट जातले गोंयांत बँकेन जो स्टाफ भरतले ताका कंपल्सरी कोंकणी लँग्वेज ही कळपाक जाय हे मॅन्डेटरी तेंच्यांनी करपाक जाय म्हळ्यार कोणूय गोंयांत येतलो पूण ताका कोंकणी जर कळना जाल्यार ताका बँकींग सेक्टरान जो डायरेक्ट कॉन्टेक्टान येता लोकांच्या ताका तो जॉब मेळपाक जायना ही जी ऑपॉर्च्युनिटी आसा ही गोंयकाराकूच मेळपाक जाय बींग अ लोकल हे आनी हे आमी म्हणना युनियन मिनिस्टर म्हणटा सो आमी फक्त हे RBIक आमच्या कडल्यान एक मेमोरेंडम दिता सेकंड जे एक्झिस्टींग स्टाफ आसा जेंकां कोंकणी कळना पूण तांकां पोस्टींग जाल्ले आसा तांकां खंय ना खंय तरी कोंकणीची ट्रेनींग दिवपाक जाय जर तांकां तुमी ट्रान्सफर करपाक शकना जाल्यार थंयसर जर सद्या एट प्रेझेंट तुमी गोंयकारांक जर दिवपाक शकना एट प्रेझेंट जाल्यार तितल्या पुरती तांकां कोंकणीची लँग्वेज तुमी जी कोंकणी लँग्वेज आसा ती शिकोवपाक जाय तांकां ट्रेन करपाक जाय ताका लागून तुमी गोवा युनिवर्सिटीची मदत घेवपाक शकता कोंकणी गोवा कोंकणी अकादमीची मदत घेवपाक शकता कोंकणी भाशा मंडळाची तुमी मदत घेवपाक शकता मागीर जितले सायन बोर्ड्स जे बँकेन लागता आयज लोकांक कळना कोण कॅशियर कोण कितें करता कोणा कडेन तुवें न्यू पासबूक करपाक जाय कितें करपाक जाय कित्याक इंग्लीश वाचपाक सगळ्यांक कळना सो ताका लागून भरपूर प्रॉब्लेम जाता सो जे सायन बोर्ड्स आसतले तेतूनय कोंकणी ही मॅन्डेटरी लँग्वेज थंय आसपाक जाय मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार आमी एक लेटर करता गोंयचो चीफ मिनिस्टर मिस्टर प्रमोद सावंत हो ऑफिशियल लँग्वेज मिनिस्टर आसा ताकाय आमी लेटर करता की तेणे जशे बाकीचे स्टेट्स आपले लँग्वेज प्रोटेक्ट करता आपले लँग्वेजीक जस्टीस दिता तशीच तेंच्यांनी हांगा कोंकणीक आमच्या जस्टीस दिवपाक जाय हे BJP गव्हर्मेंटाच्याच मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्ले आसा जेन्ना तुमी डबल इंजीन म्हणटा जाल्यार वयल्या इंजिनान सांगता ती गजाल हांगा सगळ्या इंजिनान आयकपाक जाय गोंयांत 21 दिसांच्या गणपतीचे मंगळारा राती भक्तिमय वातावरणात विसर्जन केले लोकांनी भक्तिमय तशेंच भावूक वातावरणात गणपती बाप्पाक निरोप दिलो गोंयांत 21 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन वेगवेगळ्या सुवातींनी व्हडा दबाज्यान केले भजन दिंडी मिरवणूक बी काडून गणपतीचे विसर्जन केले गोंयांत 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस 9 दीस 11 दीस तशेंच 21 दीस गणपती पुजतात सुगंधित चला गणपतीला आज आम्ही वाहूया श्री
हे आशिल्ले आवाज गोयचो हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.